वांयग्यांक आता GI टॅग नामांकन मेळ्ळा। गोंयच्या शेतकऱ्यां खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा। काजू फेणी, मंडोळी केळी, हरमलची मिरसांग, खोलाची मिरसांग आणि गोंयचो काजू हाचे उपरांत आता वांयग्यांक GI नामांकन टॅग मेळ्ळा। ताळगांवच्या वांयगां सयत बिबे, मानकुराद आंबो, भेंडे, बेबिंका हांकांय GI नामांकन मेळ्ळा। सोपस्कार पुराय जाल्ल्या उपरांत घोशणा जातली अशी माहिती GI नामांकन मंडळाचे समन्वयक अधिकारी दीपक परब हांणी दिला। वांयग्यांक GI टॅग मेळिल्ल्यान हांव शेतकार भावांक परबी दिता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। GI टॅग वेगवेगळ्या प्रॉडक्टा खातीर मेळचे म्हणून सातत्यान प्रयत्न करीत आसा। तालिगांवचे वांयगे ताका GI टॅग मेळ्ळा त्या बद्दल हांव कॉंग्रेच्युलेट करता, खास करून शेतकऱ्यांचे जे प्रोडक्शन करता तांचे खूब खूब अभिनंदन। आमी हाज्या पयलीं मिरची आसतली, बाकी फेणी आसतली, हाज्या खातीर GI टॅग मेळ्ळेलो आसा। हाज्याय फुडें उरलेल्या प्रॉडक्टाक सातत्यान अशाच पद्दतीन आमी